सो पणजेची सध्याची परिस्थिती पळयतकीर आता तुजी भावना विचारता आनी प्रश्न किती विचारप पणजेच्या स्मार्ट सिटीचेर. पणजेन भावना बिवना सगळ्यो सोंपयल्यो. सोंपयल्यो. हय भावना आमी आतां आड्डातात पळय स्मार्ट सिटीच्या. म्हाका दिसता ह्या रावंड टेबलाचेर आनी बाकी प्रत्येकान आपलो एक स्मार्ट सिटीचो अनुभव सांगचो आसा. ना स्मार्ट सिटी म्हटल्यार हें सगळ्या सद्याचें जें सरकार आसा पळय तें पणजेकारांचेर आपलो राग काडटा काय कितें, पणजेकारांचो बदलो घेता काय कितें, कारण तांचो सीट उडयलो पणजेकारांनी. जरी आमदाराक तेंच्यांनी घेतलो सीट उडयलोच कसो पणजेकारांनी. कारण पर्रीकराचो सीट हो जेन्ना भाजपाच्या हातींतसून गेलो तेन्ना भाजपाक देश पातळीचेर भाजपाची लज जाली. येद्या व्हडल्या लिडराचो सीट तुमकां सांबाळपाक जावना, ती आतां तिडक हें सरकार ह्या पणजेकारांचेर काडटा. असो एक प्रश्न तुज्या मनांत येता? असो प्रश्न म्हाज्या मनांत येता. तुजो स्मार्ट सिटीचो अनुभव कितें? हांवें पयल्या पासून सांगत येयला प्रमोद, ही वॉज कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट. तुमच्या कडेन जर हँडल करपाक जायना विथ ट्रान्सपोर्ट जाल्यार तुमच्यान आनी अल्टरनेटीव सोदूं येता. पाटोचेर पार्किंग करूं येता, कदंबाच्या एरिये भितर आनी खंय पार्किंग करूं येता पणजे भायर, आनी तांकां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट दिवन पणजे हाडूं येता. पूण तुमी सगळे तरेची वाहनां वांगडाच सोडटात. कोण ना बस म्हण, टॅक्सी म्हण, रिक्षा म्हण, सायकल म्हण, स्कूटर म्हण सगळे जाण वांगडा बसतात आनी हांगा खणून तुमी दवरला सगळे. सो मॅच जातले ते म्हाका दिसता मिसमॅनेजमेंट. हाका आनी खूब वेगळो उपाय ना. टायम पडल्यार कंपालाच्या ग्रावंडार सुद्दां पार्किंगचो वापर करूं येता आशिल्लो. म्हाका एक गजाल कित्याक दिसता जी जेन्युइनली फाटली खेपे जेन्ना पावस येतालो आमी सगळ्यांनी बोवाळ मारून लास्टाक प्रीत आनी संजिता काडून कशें बशें करून तें निभावलें. आतां न्ही, आतां खरें म्हळ्यार तुमी पावस वतकीर प्रॉपर प्लॅन करून काम करपाक आशिल्लें, तें दिसत ना परत तेंच चल्लां. तेन्ना आमी संजिताची तोखणाय करून मिस्टेक केली अशें म्हाका आयज दिसपाक लागला. संजीत रॉड्रिगीज जेन्ना येयलो तेन्ना आमी, कारण वी नो संजिताची आमी कॅपेबिलिटी जाणा आसले, सगळे अख्ख्या मिडियान उखलून घेतले की येस आतां तरी हें जाग्यार पडटलें. आयज संजीत रॉड्रिगीज दिसत ना, तेचें रिफ्लेक्शनूच ना कितें चल्लां तेचें. सरकाराक पणजेकारांचेर पूर्ण विश्वास आसा. कशें कळटा? इलेक्शन केन्ना? लोकसभेचें इलेक्शन न्ही, 2027 न्ही. पणजेच्या सिटाचो प्रश्न केन्ना येता? 2027. सो तांकां एक्चुअली हें पणजेचें रणकंद तेणें हें जें रण करून उडयलां तें निस्तारपाक 6 म्हयने बी न्ही, तांचे कडेन 4 वर्सां. 2027चे पयलीं 1 वर्स पयलीं तुवें समजा काम सोंपयलें जाल्यार एक 6 म्हयन्या वर्सभरा पणजेकार सगळें विसरतलो विश्वास आनी हाजी ताका पूर्ण खात्री आसा. तुमी आज इतले सगळे सो ह्या कॉन्फिडन्साचेर तो सरकार फुडलीं 6 म्हयने न्ही, फुडलीं 4 वर्सां ते मॅस जावपाक दितलो. कारण ऑल ओवर इंडिया तुवें स्मार्ट सिटीचो सद्या परिस्थिती पळय, इट इज अ प्रोजेक्ट वर्थ ऑलमोस्ट 100 cities of 1,10,000 crores for 100 cities. आनी ऑल ओवर इंडिया ताची सद्या परिस्थिती पळोवची ऑलमोस्ट 70% कामां जाल्ल्या, 50% फंड स्पेंड जाला. दीस इज ऑल ओवर नॅशनल चित्र हें. पूण तातले गोंयची दशा पळोवची. कांय सिटी जाल्यो, कांय सिटी 70 to इंदोरा सारकेली 70 to 80% जाल्या. पूण इंदोराचो एक वॉर्ड आशिल्ली पणजी आज 50% सुद्दां जाली ना. आनी डबल फंड खर्च करून उदकां घालून पयशे. पणजेकारांचे विश्वास आहा म्हणटात. आज पांडुरंग सारको ट्युरिस्टा विशीं कायंड हार्टेड जाला. सो लास्ट जोयल तुजो एक स्मार्ट सिटीचो अनुभव आमी आयकुया आनी सोंपोवया. माय एक्सपिरियन्स मिन्स आय विल गिव यू एन एक्सपिरियन्स ऑफ लास्ट नायट. आतां पळय आमी काल ऑफिसान आशिल्ले रातचे. सो सडनली कोण आमचो वॉचमॅन आयलो आनी सांगपाक लागलो सर ते रस्तो फोडटा आनी कंप्लीट तुमी म्हाका भितर उरतली, तुमी गाडयो भितर उरतल्यो. दीस इज एट अरावंड 11 o'clock एट नायट. सो आतां रातचे ते रस्तो फोडटा आनी एंट्री एन एक्झीट वील बी कंप्लिटली कट ऑफ. सो सगळे स्टाफूच धांवलो, सगळे गाडयो मोटरसायकली भायर काडून रेडी. आनी थोड्यांनी अशे भायर आयिल्ले तेणी देखून भिवनूच ते दुसरे पार करून रावले. दिस इज द फियर एंड अनसर्टेनिटी. वॉट इज गोइंग टू हॅपन इन अ मीडिया ऑफिस. इन मीडिया ऑफिस. एंड सॅडली होच तो आतां फोडला तो तेणी 4 फावटी फोडला. इफ यू सी 4 times in the monsoons, 2 times before that also one time. This is the 4th time they are taking the same path, same. अरे फोडून कितें करपाचें? इनफॅक्ट हांगच्यान तूं एक 100 मिटरांचेर वचची न्ही, तो एक विचित्र रस्तो केला. ती कसली खडी मारल्या हांव नकळो. ती कॉरी बी आसता पळय गांवांनी तेन्ना धुल्ल मारता पळय, गाडयो गेले की सबंद त्यो गव्हर्मेंट कॉलनीच्या बिल्डिंगो त्या धुल्लाक. आनी लोक
झाडां घरां स्टेअरकेजी PWDच्या उदकान सद्दां आतां 6 म्हयने जाले दुयता. म्हणजे हांव नको म्हणजे ताणी आपले कसली तरी तात्पुरती खडी मारल्या कितें आनी अशें सगळे कडेन करून दवरला ते कित्याक म्हणून हांव नको. एकूच प्रमोद हितून हें आसा की दोज रिकमेंडेशन्स वीच आर देयर सेफ्टी प्रिकॉशन्स यू आर कंप्लीटली इग्नोर्ड. इग्नोर्ड. In this case also in the accident they were Same thing. Same thing.